भुरग्यांनो, आयच्या कोंकणी पाठांत तुमकां येवकार। गेल्या वर्सा तुमी दुसरेच्या वर्गान 19 डिसेंबर हो पाठ शिकिल्ली न्हय। ह्या पाठांत बाई बावटो वयर चडयता आनी आयज 19 डिसेंबर गोंयचे सुटकेचो वाडदीस अशें सांगता न्ही। तर कोणा कडल्यान गोंयांक सुटका मेळ्ळी जाणा तुमी? गोंयांत कोण आशिल्ले? गोंयांत पोर्तुगेज राज्य करताले न्ही, आनी गोंयकारांनी खूब काळ मेरेन हे सुटकेची वाट पळयली। पूण पोर्तुगेज गोंय सोडून वचपाक तयारूच नाशिल्ले। ताका लागून मागीर कांय गोंयकार लोक मुखार सरले। पोर्तुगेजांक धांवडपाक खूब झगडले, झुजले तांच्या वांगडा। तांकां धांवडपाक खूब कश्ट घेतले आनी अखेरेक 19 डिसेंबर 1961 ह्या वर्सा आमचें गोंय मुक्त जालें। आनी हे मुक्त गोंय करपाक असोच आनी एक फुडारी वावुरलेलो, ताचें नांव जावन आसा आल्फ्रेड आफोन्स। तर आतां तुमच्या पुस्तकांतलो पाठ 8 तेरेखोल वीर आल्फ्रेड आफोन्स आमी शिकुया। आल्फ्रेड आफोन्स हाका तेरेखोल वीर कित्याक म्हळां तें आमकां पाठ शिकून जातकूच समजतलें। 15 ऑगस्ट 1954 ह्या दिसा घडिल्ली ही खबर। तेरेखोल किल्ल्यांत पुर्तुगेज सरकारालो काब आनी ताच्या वांगडा 7 जाण पुलीस ह्या किल्ल्याची राखण करूंक सदांच बसताले आनी त्याय दिसा तशेंच ते थिंगा गजाली करीत बशिल्ले। इतल्यान तांकां जय हिंद, जय हिंद, गोंय कोणाचें, गोंयकारांचें असो आवाज आयकूंक येयलो। त्या बरोबर ते गजाली करताले ते बेगीन बेगीन भायर सरले। ते भियेले आनी भायर येवन पळय जाल्यार तांकां लोकांचो एक पंगड म्हणल्यार लोकांचो ग्रूप, जायते लोक येता ते दिश्टी पडले। तांकां ताणें त्या लोकांक पळयले आनी त्या लोकांचो भेस पळोवन ते कितें समजुपाचें ते समजले। ते सकला आयले आनी तांकां भायरूच तेंच्यांनी थंयच आडयले आनी त्या लोकांची बोल्सां तपासलीं। कित्याक तर तांकां दिसलें ते कितेंय शस्त्रां म्हळ्यार हत्यारां बी घेवन येयले आसतले, ताका लागून थंयच तांकां आडयले। पूण तांच्याशी कांयच शस्त्रां नाशिल्लीं, हत्यारां कांयच नाशिल्लीं। तरी पूण काबान तांकां वयर येवपाक दिवंक ना, तो सारको गोंदळिल्लो। ते परते वचूंक जाय म्हणून ताणें तांकां सांगलें की तुमकां परत भारताचे हद्दीन धाडात अशें हुकूम आसा म्हणून। पूण ते आयकुपाक तयार नाशिल्ले। तांकां बावटो घेवन वयर चडपाकूच जाय आशिल्लें। बावटे घेवन वयर किल्ल्याचेर वचून लावपाक जाय आशिल्लो म्हूण ते आयिल्ले। तशें जाल्यार तुमचेर फार चडटले अशें मागीर पुलिसांनी तांकां सांगलें। पुलिसूय खुबळ्ळे म्हळ्यार पुलिसाकूय तांचो राग आयलो। तरी पूण ते भिवूंक ना। तांच्यांनी सांगलें सोडात म्हणून। ते कशेंच आयकना जाले। तेन्ना पुलीस आनी काब हांच्या मदीं उलोवप जालें, आतां कितें करपाचें। ते आयकपाक तयार ना म्हणून तेंचें उलोवप जालें आनी कशेंच वचपाक तयार ना तें पळोवन काबान कितें सांगलें, म्हाका तुमचेर गुळयो घालपाचो हुकूम आसा। तरी पूण ते भियेना। निमाणें काकुळटेक येवन काबान कितें सांगलें ते कशेंच धमक्यो दिल्यार कशेंच आयकना तें पळयलें आनी काकुळटेक येवन म्हणपाक लागलो, मातशे उपकार करून तुमी हांगासरले चलात। तुमी वयर चडून जर बावटो लायलो जाल्यार म्हाजी नोकरी वयतली अशें काबान तांकां सांगलें। त्या बरोबर त्या लोकांचो जो मुखेली आशिल्लो न्ही, ताणें कितें सांगलें, तूं आमच्या वांगडा यो, तुजी नोकरी वतली जाल्यार तूं आमच्या वांगडा यो अशें सांगलें। आनी काब आनी हे लोक उलयता म्हणसर हे जे पुलीस आशिल्ले ते काबाक थंयच सोडून पेडण्यां पोलीस ठाण्यार गेले। आनी थंयसून ताणें पणजे आपल्या ऑफिसान ही सगळी गजाल सांगली, पणजे हेड ऑफिसान सांगली। हे सायडीन कितें जालें, हो जो पंगड आयिल्लो, लोक आयिल्लो, तांकां बरीच संद मेळ्ळी।
पुलीस ना एकलोच काब आशिल्लो न्ही, तर तांकां किल्ल्यान भितर सरून बावटो लायपाक आयतीच संद मेळ्ळी. ते भितर सरले. व्हडा उमेदीन तेंच्यांनी तांचो बावटो काडून, पुर्तुगेजांचो बावटो काडून सकला उडयलो आनी भारताचो बावटो वयर चडयलो. किल्ल्यार ते बावटो लावपाक येयल्ले, ते तेंचें काम जालें म्हणून तांकां उमेद जाली आनी ते उमेदीन भारताचो जय जयकार करपाक लागले आनी व्हडल्या व्हडल्यान थिंगा रातभर देशगितां गावपाक लागले. अशें रातभर तेंच्यांनी थिंगासर ही बावटो लायिल्ल्याची उमेद मनयली. पूण ही खबर पेडण्या पोलिसांनी तेंच्या ऑफिसान पणजे कळयली न्ही, त्या बरोबर पुर्तुगेज अधिकारी त्या किल्ल्याचेर सकाळी फुडें आयलो आनी सगळे चारूय वाटांनी किल्ल्याच्या रावून फारार फार मारपाक लागले. भितर कोण आशिल्ले किल्ल्यान? हे लोकांचो पंगड भितर आशिल्लो न्ही, बावटो वयर चडयल्लो आनी त्या किल्ल्यान ते आशिल्ले. तांच्यांनी आवाज आयकलो, पूण ते भियेले ना. त्या बरोबर ते भितर सरले आनी भितर आशिल्ले पुलीस भितर सरले पुर्तुगेजांचे आनी भितर आशिल्ल्या ह्या पंगडाक मेळत तशे मारीत रावले आनी तांकां धरले, तेंचे हात पांय बांदले आनी तांकां पोलीस स्टेशनार घेवन गेले. थंय तांकां लांब मुजतीच्यो बंदखणीच्यो ख्यास्ती फरमायल्यो. लांब मुजतीच्यो म्हटल्यार खूब वर्सां तांकां जेलीन बंद करून दवरले. आनी ह्यो रईच मागूस आनी आग्वाद ह्यो बंदखणी, ह्या बंदखणींनी तांकां दवरले आनी थंय ह्या लोकांक खूब कश्ट काडचे पडले. कश्टाचे दीस तांकां ते बंदखणींत सारचे पडले. गोंय पुर्तुगेजाच्या बंदोबस्तांतल्यान मेकळें करपाक त्या पंगडान आपणायल्लो तो सत्याग्रहाचो मार्ग आशिल्लो. गोंय मुक्त करपाक हे लोक वावुरताले. केदें धिरिश्टपणाचें काम केल्लें तांणी. धिरिश्टपणाचें म्हणजे भियेनासतना धीर दाखोवन ह्या लोकांनी हें काम केल्लें. तर कोण आशिल्लो हो पंगड? कोणाचो आशिल्लो? कोण तर ते आशिल्ले धीरवंत? ते आशिल्ले, हे जे लोक आशिल्ले न्ही, ते सुटके झुजारी. गोंय पुर्तुगेजांच्या हातांतसून सोडोवपा खातीर झुजताले अशे हे सुटके झुजारी आशिल्ले. आनी तांचो जो मुखेली आशिल्लो न्ही ह्या सगळ्या लोकांचो, तांच्या मदीं जो मुखेली आशिल्लो तो एक म्हान म्हटल्यार व्हडलो सुटके झुजारी. तोय सुटके झुजारी तेरेखोल वीर आल्फ्रेड आफोन्स. तर तेंचो ह्या पंगडाचो लिडर आशिल्लो तो आल्फ्रेड आफोन्स. तेज्या फुडारपणा खाल ह्या लोकांनी त्या दिसा बावटो वयर लायिल्लो. आल्फ्रेड आफोन्स तांकां धीर दितालो, तो तांचो लिडर आशिल्लो म्हणून ताका तेरेखोल वीर म्हळा. तेरेखोल वीर आल्फ्रेड आफोन्स. देव बरें करूं.